किती इशू एक्चुअली हो? इशू फक्त कांय ना, इशू फक्त एक बॅनरा लागून तेजे आनी जावं आमदाराचे जे पर्सनल कितें खबर पूण आमदार आमकां सदांच अजून पर्यंत खंयच्याच आमकां हेतून कार्याक केन्नाच तेणी फाटीं काडूना. बऱ्या कामाक जावं आनी कसल्या काम सदांच पावला तो आमकां. हो फक्त आतां तेजो पर्सनल इशू तो आतां एक बॅनरा वयल्यान आतां चवथ आहा आमची, चड दीस व्हरना, एक दीस फाल्यां परवां चवथ. हो आतां काल आमी बॅनर लायल्लो मंडळा तर्फे परमिशन घेतल्या. तर परमिशन घेवन जर तेणी भायले थोडे भाड्याचे बैल हाडून तेणी बॅनर काडला आमदाराला आनी तेजे गणपतीचो फोटो आतां गटरा सायडीन दवरला परतो. कितलो राग तिडक मारपाचें हेंकां? हेंकां आतां इतले हिंदू धर्माचे इतले बरें काम करता सगळे जावं सगळे बरें करता. तुमी एक बारीक इशू तुमचो पर्सनल काडा, तुमी तेजे कडेन वचून उलया कितें आहा तें. बॅनराचेर काडना, बॅनर आमी मारला, मंडळान मारला, आनी कोणी मारना. परमिशन घेवन लागल्या. सेम इशू तेणे आतां आयज परत ते ग्रावंडा कडेन व्हडलो बॅनर आमदाराचो सेम मुद्दम म्हणल्यार आपली पब्लिसिटी करपाक आनी कांय ना. एवरी टायम तो करता आपली स्वताची पब्लिसिटी आनी दुसऱ्या भुरग्यांक जे वांगडा भोंवता पळय तांकां त्रासान घालता. असली कामां ते केली. कोण होता? विनायक वळवयकर पंच आनी हो तो मानतेश रेगी आनी तेजे ते थोडे वांगडी. ते वांगडी आसा ते थोडे ते हांगाचे वोटरूच ना, ते येवन हांगा येवन आमचेर फुरफुरता, आमच्या भुरग्यांचेर धमकयता, झगडयता. तुमी कोण, तुमकां दाखयता. हें कितें चल्लां हें? चवथ काय हें कितें गुंडागिरी? एवरी टायम वृंदावनान कितें ना कितें आसता, पूण असले चवथे टायमार हो फर्स्ट टायम इशू जाला. ते बी हेंका लागून वळवयकर म्हणटा विनायक इतलो बरो शिकलेलो, इतलो व्हडलो पंच तो आतां. एक सादो इशू बॅनरा लागून तुमी इतलें व्हडलें हें करता चवथीच्या हितून. इतलेंच आनी आमकां सांगपाचें कांय ना. तेंच्यांनी आमकां सांगलां आतां आमी बॅनर काडून दाखयतलेच म्हणून मानदेशान आनी तेणी धमकी दिल्या बॅनर काडून दाखयतले म्हणून. तेन्ना मागीर आमी PIक फोन करून आपयला आनी मागीर आतां सद्या ते उलोवप चालू आहा सॉर्ट आवट. आमी लिगली कंप्लेंट घालता मंडळा तर्फे, सिद्धी विनायक युवा मंडळ धुमडामळ हेच्या तर्फे आमी लिगली तेंचेर जे कोण आसले पळय तांकां आमी कशें उगी रावपाना, आमी लिगली वयतले हेंचेर अगेन्स्ट वयतले सारके. हें रॉंग, खूब वायट काम केलां हेंच्यांनी. हे रुमडावान कितें जावप म्हणल्यार आख्ख्या जगाक कळटा, आख्ख्या जगाक कळटा. रुमडावान अशें नांव घाण करून दवरलां हेंच्यांनी मानदेशान आनी हेणी विनायकान. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.